दीस सोमार नोव्हेंबराची 25 तारीख 2024. पयलें वाचप दानियल प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 6 वळ 12 तावन 28 पर्यंत. तेन्ना ते मनीस सांगाता मेळून भितर सरले आनी दानियल आपल्या देवा मुखार प्रार्थना आनी विनंती करतालो तो तांकां मेळ्ळो. ते रायाशी गेले आनी राजाजने विशीं तांणी रायाक म्हळें, राया, कोणीय एक मनीस 30 दीस पर्यंत तुजे लागीं शिवाय दुसऱ्या खंयच्याच देवा लागीं वा मनशा लागीं प्रार्थना करीत जाल्यार ताका शिवाचे धोलींत उडोवंक जाय म्हणून तुवें राजयाजनेचेर सही घाल्ली न्ही. रायान जाप दिली, रद्द करूंक जायना त्या मेदियांच्या आनी पार्सियांच्या कायद्या प्रमाणे घेतलेले निर्णय थीर आसा. तेन्ना तांणी रायाक म्हळें, राया, जुदाच्या निर्वासितां मदलो दानियल तुजी वा तुवें सही केल्ल्या राजयाजनेची पर्वा करिना आनी दिसाक 3 फावटी तो प्रार्थना करता. हें आयकून राय भोव खंतिश्ट जालो. दानियेलाक सोडोवंक ताणें निश्चय केलो आनी ताका वाटावंक एक वाट सोदून काडचे खातीर दीस पडसर ताणें आपली तकली जरयली. पूण ते मनीस सगळे सांगाता मेळून रायाशी परतून आयले. तांणी म्हळें, मेदियांच्या आनी पार्सियांच्या कायद्या प्रमाणे रायान एक फावटी राजयाज्ञा वा आदेश परगट करतस तो आनीक बदलूंक जायना म्हूण उगडास धर. तेन्ना रायान दानियेलाक धरून हाडूंक आनी ताका शिवाच्या दोलींत घालूंक फर्मायलें. रायान दानियेलाक म्हळें, तूं विश्वासीपणान सेवा करताय तो तुजो देव तुका निवारूं. तेन्ना तांणी एक फातर हाडलो आनी तो धोलीच्या दारार दवरलो. आनी दानियेला विशीं घेतलेल्या निर्णयांत कसलीच बदलावण जायना जावच्याक रायान फातराचेर आपली आनी आपल्या सरदारांची मोहर मारली. उपरांत राय आपल्या रावळेराक गेलो आनी उपास करून ताणें रात सारली. कसलेंच खाण हाडून ताका दिलें ना आनी न्हीद ताका पडली ना. सकाळीं फुडें दीस उदोवच्या वेळार राय उठलो आनी तुर्तान शिवाचे दोलीशी गेलो. दोलीशी पावतस ताणें आकांतान भरून बोब मारली, दानियल, जिवा देवाच्या सेवाका, तूं विश्वासीपणान सेवा करताय त्या देवाच्यान तुका शिवाच्या फासांतलो निवारूंक जाला. तेन्ना दानियेलान रायाक जाप दिली, राया, लांब आवक तुका. म्हज्या देवान आपल्या दुतांक धाडलो आनी ताणें शिवाची तोंडां बंद केली आनी तांणी म्हाका कांयच वायट करूंक ना, कित्याक ताच्या दोळ्या मुखार हांव निरपराधी आसलो आनी तुजे मुखारी हांव निर्दोशी. रायाक व्हर्तो संतोश जालो आनी दानियेलाक धोलींतलो भायर काडूंक ताणें फर्मायलें. दानियेलाक धोलींतलो भायर काडलो आनी ताका कांयच वायट जावंक ना म्हणून सगळ्यांनी पळयलें, कित्याक ताणें आपल्या देवाचेर विश्वास दवरलो. दानियेलाचेर आरोप घाल्ल्यांक रायान आपोवन धाडलें आनी तांकां तांच्या बायलांक आनी भुरग्यांक ते धोलींत घालूंक फर्मायलें. तीं धोलीच्या दळाक पावच्या आदींच शिव तांच्या आंगार पडले आनी ताच्या हाडांचे कुडके केले. उपरांत दारियुस रायान अख्ख्या संवसाराच्या सगळ्या भासांच्या लोकांक आनी राष्ट्रांक अशें बरयलें, परिपूर्ण शांती तुमचे सवय आसूं. ही म्हजी आज्ञा. म्हज्या राज्याच्या सगळ्या प्रदेशांत लोकांन दानियेलाच्या देवा मुखार थरथरूंक जाय आनी भियोंक जाय, कित्याक तो जिवंत देव, सासनाक तो जियेता. ताच्या राज्याचो केदींच नाश जावचो ना आनी ताचे राजवडकेक अंत आसचो ना. तो निवारता आनी सुटका दिता. सर्गार आनी पृथ्वेर तो खुणां आनी आजापां करता, कित्याक ताणें दानियेलाक शिवाच्या घासांतलो सोडयला. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 3, 68, 69, 70, 71, 72, 73 आनी 74.
श्लोक असली मनशां सर्वेस्परा तुझे मुक्कामोळ पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितूम आनी तांतले सगळे ग्रेस्त काय. संवसार आनी तांतले निवासी सगळे ताचेच. ताणेंच प्रितूम दर्या वयर स्थापीत केल्या आनी उदका राशीचेर तिका थीर करून दवरल्या. श्लोक असली मनशां सर्वेस्परा तुझे मुक्कामोळ पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळात? ताच्या पवित्र थळार पांय दवरूंक कोण तो योग्य? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो, खंयच्याय बोंब्याक आपलें काळी जुबारिना, तसल्याक फावो. श्लोक असली मनशां सर्वेस्परा तुझे मुक्कामोळ पळोवंक आशेतात. तसल्यांक सर्वेस्पराचो आशिर्वाद लाभतलो. ताच्या सडवणदारा देवाची कृपा तो जोडतलो. असली मनशां तुझे दर्शन मेळोवंक आशेतात. तुझे मुक्कामोळ पळोवंक अत्रेकतात, जाकोबाच्या देवा. श्लोक असली मनशां सर्वेस्परा तुझे मुक्कामोळ पळोवंक आशेतात. शुभवार्ता. सांत लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता, अध्याय 21, ओळ 20 तावन 28 पर्यंत. जेजू म्हणालो, जेरुसलेमाक सैनांनी वेडो घाल्लो तुमी देखतना, ताचो विबाट लागीं पावला म्हूण जाणा जाया. ते दाळा जुदयांत आसात ते दोंगराक पळोवन धांवूं, शहरा भितर आसात ते भायर धांवूं, आनी नाड्यांत आसात ते शहरा भितर रिगाना जावं. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आशिल्लें घडोवन येवचे खातीर फारीकपण घेवचे दीस ते. हा बिरमोत त्या दिसांनी गर्भिण्यांची आनी पानो दितल्यांची. गांवांचेर भिरांकूळ कश्ट येतले आनी देवाचो क्रोध हे परजेचेर देंवतलो. थोडे तलवारींक बली जातले आनी थोडे परकी देशांमध्ये गुलाम जावन शिपडतले. आनी हेर जातींच्यांक म्हूण निर्मिल्लो काळ काबार जायसर जेरुसलेम शहर अन्य जातींचे आपल्या पांयां तळा मस्तितले. सुर्याचेर, चंद्राचेर आनी नखेत्रांचेर खुणा दिश्टीक पडटल्यो. भुंयचेर दर्याची आनी उसांबोळ लारांची गाज आयकून लोक भियान कंगाल जातलो. अंतराळाच्यो शक्त्योस लगतलो जाल्ल्यान संवसारार कितें घडोवंक आसा तें कोण जाणा म्हणून चिंतून मनीस भियान शिरी सुकतले. तेदवा मनशापूत व्हडते पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर आयिल्लो दिश्टी पडटलो. ह्यो सर संगती घडोवंक सुरू जाल्यो म्हणटना धैर्यान उबे रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबान धरा, कित्याक तुमची सडवण लागीं पावला म्हणून जाणा जाया. देवाचें उतर हें, वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. हो संवसार क्षणिक. ह्या संवसाराचें कितेंच शाश्वत म्हणलें ना. तें कितलेंय बरें जावं वा सोबीत आसूं, हर एकाकी अंत्य म्हणलें आसा. जेजू आयच्या वासपांत एके वाटेन सोबीत जेरुसलेम देवाळ नाश जावचे विशयांत उलयता तर आनी एका वाटेन संवसाराच्या अंत्या विशयांत उलयता. हे सर संगती घडटना आकांतून पडनाकात म्हूण सत्राय सांगता. कित्याक अंत्य खचित खरें, पूण गरजेचें कितें गे म्हळ्यार आमचो भावार्थ. आमच्या भावार्थांत आमी थीर आसाजे. लोक अंत्य विशयांत उलयतना संवसारार विविध संगती घडच्यो पळयतना आमी आमचो भावार्थ सोम्यातीन दवरिचे. कित्याक आमची बचावी आनी सडवण आनी आमचो आदार सोम्यातावन येता. सोम्याचेर भावार्थ दवरलो हर एकलो बचावी जोडटलो.